5 मायनिंग ब्लॉकांचे यशस्वी पावणे झाल्या उपरांत मीन खात्याची 6व्या ब्लॉका खातीर तयारी। आज 46 हेक्टराच्या साखळे कुडणे मायनिंग ब्लॉकाची पावणी। पेडणे केरी दर्यादेगेर पिकनिकेक गेल्ल्या म्हापशा आनी कांदोळेच्या फामिलीचे रागान सेल्फी घेवंक खडपाचेर गेल्ले कडेन चौगा ल्हारा सरशी व्हांवली। चौगांच्यो बॉडी मेळ्ळ्यो। मुख्यमंत्र्याच्या 50व्या वाढदिसा बीजेपीचे उपक्रम। साळगाव आमोण्या पंचायतीत जनसेवा। पणजे बीजेपी कचेरेत साखळे राधाकृष्णाच्या वाठारांत कार्यावळी। मिरामार रेवेचेर प्रतिमा। कर्नाटकाच्या वेंचणुकेक गोंयचे बीजेपी पावर। गांवागांवांनी बारीक सारीक कॉर्नर बसकांकूय गोंयचे आमदार मंत्री। सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाच्यो येल्लापुरांत कॉर्नर बसका। अमृतपाल सिंगाक पंजाब पुलिसांनी केलो अटक। 18 मार्चा सावन पुलीस ताका सोदताले। पंजाबच्यान आसाम जेलींत केलो शिफ्ट। गोंयांत उर्दू मुळाव्या शाळांचीय वाडटा मागणी। उर्दूचे नव्यो 6 शाळां खातीर अर्ज। येता त्या शैक्षणीक वर्सा 52 नव्यो शाळांक अर्ज। कोंकणी मराठीक 31, इंग्लिशीक 14, हिंदीक 1। संवसारीक वसुंधरा दिसाच्या निमतान विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेचे म्हादय अभयारण्यांत पर्यावरण जागृती ट्रॅकिंग। म्हादय पर्यावरणाविशीं भुरग्यांचे प्रबोधन। आकय कामर खाजनच्या सिवेज प्लांटाची ट्रायल टेस्ट गांवाक बादली। सरभोंवतणचे बायेचें उदक आटलें। झर बंद। लोकांचो बोवाळ। आमदाराची धांवपळ। बद्रीनाथ धाम यात्रेची मोठ्या दबाज्यान तयारी। धामाच्या मार्गार सोबितीकरणाक गोंयच्या आर्ट कल्चराच्या भुरग्यांचो पंगड खासा मोहिमेर। विष्णूच्या वेगवेगळ्या अवतारांचे पेंटिंग्स करून भाविकांक येवकार। आजोशी खाजनाचो बांद मोडून उदकाचो घरांक शेताभाटांक धोको। बांदाक डांबरी रस्त्याची डेब्री अटल सेतूच्या रस्त्याची। एक्टिव्हिस्ट रामराव वाघ मागतात चौकशी। देशांत कोविडाच्यो नव्यो केशी 10,112। एक्टिव्ह केशी 67,806। गोंयांत नव्यो 18 केशी। एक्टिव्ह केशी 478। FC गोवाचो हेड कोच कार्लोस पेर्नान क्लब सोडलो। कार्लोस आपलो असिस्टंट वीस गोरका आस्कोरा आनी आदवार्ताक घेवन FC गोवाच्या जबाबदारींतल्यान कडेक। सातत्यान बदल करप, लोकां खातीर बदल करप हाचेर बीजेपीक विश्वास। कर्नाटकांत हेवीवेट फुडाऱ्यांक तिकेट न्हयकारपाचेर घर मंत्री अमित शाहचें स्पश्टीकरण। काँग्रेसीन पक्षविरोधी कारवाय करता म्हण भायर मारिल्ल्या आसामाचे बायल फुडारीचे कर्नाटकाचो काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास बीवी आड पुलिसेंत लैंगीक छळाची केस। आसाम पुलीस कर्नाटकांत। पुण्यात आंबेगावांत नवले पुला लागसार म्हालबाव ट्रकाचो पुणे बंगळूर प्रायव्हेट पॅसेंजर बसीक धपको। अपघातांत 4 सोंपले, 22 जखमी। हवामान खात्याची केरळांत उटंगाराच्या पावसाची शिटकावणी। फुडले 5 दीस कालोराच्या लहराची शक्यताय ना। दुसऱ्या महाझुजांत 864 ऑस्ट्रेलियन सैनिकांक घेवन बुडिल्ल्या SS मॉन्तेव्हिदिओ मारू जहाजाचे अवशेष सापडले। दक्षिण चिनी समुद्रांत लुझान जुंव्या लागसार लागलो सोद। सुदानांत अडकल्ल्या भारतीयांक सौदी अरेबियान काडले भायर। विदेश मंत्री जयशंकरान सौदी अरेबिया आनी UAE कडेन भारतीयांच्या रेस्क्यू विशीं केल्लें उलोवप। चीनाचो रक्षा मंत्री ली सांगफू आणि रशियाचो रक्षा मंत्री सर्जी शोगू 27 एप्रिलाक सांघाय सहयोग संघटनेचे दिल्लीतले बसकेत जातले वांटेकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगा बरोबर बसका।
मार्केट फ्लॅट उक्ते सेन्सेक्स 59,000वर, निफ्टी 17,600.